वारखंड नागझर पंचायतीन काम बंद करपाची नोटीस दिवन लेगीत नागझर वाठारांत मोपा जोड रस्त्याचे काम नेटान सुरू आसा। ह्या वेळार मोपा विमानतळ पंचक्रोशी जनसंघटनेचे अध्यक्ष प्राध्यापक भारत बागकर हांच्या अध्यक्षताये खाला संघटनेचे वांगडी आनी बेजारिल्ल्या ग्रामस्थांनी कंपनीचे अधिकारी R.K. सिन्हा हांचे कडेन चर्चा करून काम बंद करपाक लायले। मजगती वारखंड नागझर पंचायतीचे सरपंच संजय तुळसकार कामाचे सुवातेर आयले। तांणी उपनिरीक्षक बाबूराव देसाय आणि हेर पुलीस कर्मचाऱ्यांचे हजेरीत कंपनीचे अभियंते R.K. सिन्हा हांचे कडेन कामाविशीं चर्चा केली। लोकांचो कामाक विरोध आसा, काम बेकायदेशीर आसा, कायदेशीर कागदपत्रां दाखयात ना जाल्यार काम बंद करात अशी सुचोवणी तांणी अधिकाऱ्यांक केली। कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सरपंचाचे म्हणणे मान्य केले। त्याच्या खातीर आमी काम स्टॉप दवरून आमकां जे जे आपले ते पर्यंत म्हणटा ते आपूण कायद्यान आहा ते आमी तांकां सांगलें आमकां डॉक्युमेंट दियात, ते प्रोड्यूस करात आमच्या पंचायत ऑफिसांत। त्याच्या उपरांत आमी एक्शन करतले। तुमची सायड तुमी पयलीं क्लियर करून आमकां दाखया। बेश्टे तोंडी सांगान आमकां सांगना की आमी इलिगल करता हे करता। कित्याक शेतकाऱ्यांक त्रास जाता, शेतकाऱ्यांचें लुकसाण जाता। वारखंड नागझर पंचायतीन काम बंद करपा खातीर नोटीस जारी केल्या। जे मेरेन बांदकाम खात्या कडल्यान जाप मेळना, फावो ती कागदपत्रां पंचायतीक सादर करिनात ते मेरेन जोड रस्त्याचे काम बंद दवरपाचे पंचायतीन नोटीसीन म्हणिल्ले। पंचायतीचे नोटीसीक मान दिवन बांदकाम खात्या कडल्यान जाप मेळा मेरेन काम बंद दवरपाचे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केले। गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकर।